सुरेश बाब, आज ग्रामसभा जाली आणि ह्या ग्रामसभेक आयचो इश्यू आसा तो हावस टॅक्स. तुमी कशें तरेन पळयतात ह्या ग्रामसभेचें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आय वूड लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम. खूब दिसांनी 2022 ते 25 तेंच्यांनी आयज एक बरो इश्यू काडलो. कित्याक हो बारीक लोकांक खरेंच त्रास जातालो. 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आनी 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर लोकांक भरपाक सद्या तरी खंयतरूच कालांगुटान बिजनस ना. आनी तो बिजनस नासतना हो आनी एक खंय तरी बर्डन कालांगूटचे जनतेचेर येवंक फावना. म्हाजें पर्सनल एक सजेशन आसलें कालांगूट सरपंच एंड द बॉडी की हे नोटिफिकेशन आसा पळय ती इज नॉट बायंडींग. लिगली इज नॉट बायंडींग. इट इज द चॉयस ऑफ द पंचायत. पंचायतीक जाय जाल्यार वाडूं येता. सद्या बिजनस कोणाकूच ना. आनी म्हाका दिसता GST उपरांत खंय तरी एस्टॅब्लिशमेंट जर फाल्यां टॅक्स भरूंक वयता जाल्यार विलेज पंचायत कालांगूटचो हायेस्ट टॅक्स आसतलो कंपेर करून कोणीय पळोवचो. FDA, ट्युरिजम, हेल्थ हे नॉमिनल टॅक्स घेता. वेर एज विलेज पंचायत कालांगूट इज चार्जिंग हावस टॅक्स सेपरेटली पर स्क्वेअर मिटर. तो कितें उलयता ते हिसपान प्लस गार्बेज टॅक्स आसा प्लस एस्टॅब्लिशमेंट टॅक्स आसा. तितून लोकांक ते भरपूर पयशे भरचे पडटा. तेजे उपरांत आनी एक सजेशन येयलें की तो कालांगूटचो जो गोवन ओ नॉन गोवन. सी वी आर लिव्हिंग इन रिपब्लीक ऑफ इंडिया आनी गोंय आनी कालांगूट विलेज पंचायत एक इंटिग्रल ताचो एक भाग जावन आसा. आमी खंय डिफरन्शिएट करूं शकना. आमी खंयच एक रेसीस जावं शकना की फाल्यां जर रेजोल्युशन घेतलें कितें म्हणून की आमी कालांगूटचे लोक डिफरन्शिएट करतले, गोंयचे लोक डिफरन्शिएट करतले, इंडियेचे लोक डिफरन्शिएट करतले जाल्यार हें खंय तरी इट वील बी इन बॅड इन लॉ. तेका लागून सरपंचा कडेन मागता आनी बॉडये कडेन फूल कालांगूट विलेज पंचायत बॉडी हें जें डिसिजन आसा 1-2 वर्सां फुडें धुकलचें. कित्याक सद्या कोणाकूच बिजनस ना. काल आमचो आमदार मायकल लोबो हे विशयाचेर भरपूर उलयलो. म्हाका दिसता आमदार खंय तरी लेट कळ्ळें काय म्हाका हांव नकळो ताका. कित्याक तो आतां न्हिदून उठला बी जाल्यार. कित्याक हें नोटिफिकेशन पब्लीश जालां फेब्रुवारी 2022 आनी हें नोटिफिकेशन केन्ना तेणी ऑब्जेक्ट करूंक जाय आसलें. कित्याक दीस इज अ बर्डन ऑन लोकल पब्लीक. तो आतां सांगता आपूण सरपंचाक फोन मारलो आनी सांगलें. म्हाका जाल्यार दिसलें तो एक पब्लिसिटी स्टंट खंय तरी केला. कित्याक CCF कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान हो जेन्ना विशय हाडलो तेन्ना तेणी ती ग्रामसभा घेतली. फोन मारलेलो जाल्यार प्रेस घेवपाची गरजूच नासली. हांव मागता आमदारा कडेन आनीक 2-3 सिरियस विशय आसा. विलेज पंचायत कालांगुटान लोकांचे ट्रेड टॅक्सूय वाडयल्या. ते म्हणटा कितें रिजॉर्ट आनी गेस्ट हावस. रिजॉर्टान म्हणटा तो 2700 रुपया भरपाचे कितें तरी ऑड अमावंट आनी 900 रुपया फॉर गेस्ट हावस. 2700 रुपया तरी खूब जाता. सी वी नीड टू अंडरस्टँड वन थिंग. आयज जर कालांगूट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जर जालें जाल्यार खुबशे लोक कालांगुटांत इन्वेस्ट करतले. तेंच्यांनी केलात. आयज तो जे उलयता लोकांनी भाड्याक घेतल्या हें घेतलां तें घेतलां. लोकांनी डेटा काडून पळोवचो तो तेणी डेटा काडून पळोवचो की मोर दॅन 50% जे लोकांनी भाड्याक घेतले ते सोडून गेले. कित्याक बिजनस ना. आनी हो जर टॅक्स लोकांक घातलो आमी जावं विलेज पंचायत कालांगुटान घातलो जाल्यार दॅट वील बी एन एडिशनल बर्डन टू द पीपल ऑफ कालांगूट. मेजर इम्पॉर्टंट विशय आहा. जर तर कालांगूट सरपंच म्हणटा कितें वी नीड टू अबायड बाय द गॅजेट ऑर एनी लॉ मेड बाय द गव्हर्मेंट जाल्यार 2023 नोटिफिकेशन येयल्लें बाय डायरेक्टर ऑफ पंचायत की फूल रिकॉर्ड आसा पळय तो ऑनलायन करचो म्हणून. हांवें स्वता ग्रामसभेक 2-3 फावटी तरी प्रपोजल घातलो की हावस टॅक्स हांव व्हडलें उलयना. जो हावस टॅक्स आमी केल्लो तो ऑनलायन ना. तो कितें म्हणटालो ना आदले पंचायतीन घोळ केला. सी लेट्स स्टॉप दीस ब्लेम गेम वन्स एंड फॉर ऑल. कित्याक आदले पंचायतीन केला आतांचे पंचायतीन केला. पंचायत इज अ ऑन गोईंग प्रोसेस. हांव मानता की खंय तरी टेक्निकल फॉल्ट आसलो. कितें म्हणून एक हाऊस नंबर दोन जाणांक कितें दिल्लो
तो म्हाज्या कोतान 2012च्यान चलत येयला, वेरेज आमी 2012 पंचायतीन नासले. सो थोड्यो गोश्टी स्ट्रीमलायन जावपाची गरज आसा, थोड्यो गोश्टी जाग्यार घालपाची गरज आसा. ताका आनी एक क्वेश्चन हांवें विचारलो की तेणी ऑलरेडी लोकांचे पयशे घेवपाक चालू केले खंय, वेरेज तेणी पयशे घेवपाक चालू केले एज पर दीस नोटिफिकेशन, जाल्यार 3 वर्सांनी जावं तो म्हणटा 1 वर्स जाल्यार आपूण चार्ज करता, जाल्यार आतां ग्रामसभा कित्याक? सो ती ग्रामसभा जर आमी घेवंक गेले आतां सेपरेटली, आनी ते ग्रामसभेन फुडें कितें डिसिजन जाता तेजेर ते डिसिजनूय परतून ग्रामसभेक प्लेस करूंक जाय. कित्याक ते डिसिजन सामकें कितें तें घेवंक जाय, कित्याक इट शुडंट बी बेड इन लॉ. नाजाल्यार आमकां पर्सन ऑफ कालांगूट ओरिजन डिफायन करचो पडटलो कोण पळय तो. सो दॅट वील गो हे वायर. ताका लागून प्रेस मिडिया मार्फत एक रिक्वेस्ट कालांगूट सरपंचाक की हे जे कितें आसा टॅक्स वाडोवपाची कितें आसा ती खबर आमी उलयल्या, ती 1-2 वर्सां फुडें धुकलचे, लोकांक खंय तरी एक रिलॅक्स जावनी. कित्याक धंदो कोणाकूच ना. आमदाराक सांगूंक सोदता पब्लिसिटी स्टंट जे तूं करूंक भोंवताय ते सद्या बंद करचे आनी तेणी रियल काम करचें. आनी एक सरपंचान उल्लेख केलो की सरकाराचो 1 रुपया कालांगुटान येयना. हांव सरपंचाक करेक्ट करूंक सोदता. सरपंचान आपल्या 2-3 भाशणांनी सांगला की 100 कोटी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान कालांगुटाक दिले, जाल्यार हो कित्याक म्हणटा दिवंक ना? तो म्हणटा आपुणूय बीजेपी. शेवटी कितें गेल्या 13 वर्सांक जे डेव्हलपमेंट कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला तेका फक्त आनी फक्त डबल इंजिन सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. फक्त हे दोगूय लिडर ते प्लेन करपाक फेल जाल्या. हे फक्त आपले स्कोर मॅच करपाक भोंवता. इन द सेन्स ते दाखयता आमी दोगूय बरे आहा म्हणून, पूण ते कांय इश्यूचेर बरे ना. तो तेजी झट्टी घेता, हो हेजी झट्टी घेता. हे शेवटी रिफ्लेक्ट खंय जाता? आमच्या धंद्यांचेर जाता. कालांगूटच्या सरपंच तिडकी काडूंक वयता, हो पब्लिसिटी करूंक वयता. आमदार लोकांनी चिंतपाची गरज आसा हेजेर. हे स्लोली डायजेस्ट जावपाक टायम वयतले हांव ना म्हणना, पूण लोकूय हुशार जाल्लो आसा, लोकूय सादूर जाल्लो आसा. लोक उलयना जायत, आमीच उलयता, पूण वेळ येतलो तेन्ना लोक तांकां हेंचो जबाब दितलो. आमी केलेलें एक रेजोल्युशन तेचे आदले दोन ग्रामसभा आदी हे येयलेले सजेशन येयलेलें आनी आयजूय येयलें. सो वी आर टेकिंग अ ग्रामसभा ऑन दॅट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फेसींग प्रॉब्लम इन कालांगूट. आमचे पळय जेन्ना ओडीपी जाले तेन्ना आतांच सांगलां एकलो तेका एजंट्स कशे आसले ओडीपी करता आसतना, एकलो तुजें घर जाय रे ताका हांगा घाल, तुजें घर जाय हांगा घोड घाल, तुजें घर जाय हांगा घाल. पूण दे नेवर टूक द एनओसी फ्रॉम द CRZ एंड दॅट इज द होल प्रॉब्लम. द सेम थिंग वीथ WRDचे एनओसी घेवंक ना. आनी हांव तेन्ना झगडटालो तेंच्या लागीं ओडीपी करता आसतना टेक द एनओसी म्हणून, बिकॉज एट द फूट नोट ऑन द ओडीपी इट इज मेन्शन दॅट यू हॅव टू टेक एनओसी फ्रॉम द CRZ एंड ऑल्सो फ्रॉम द WRD डिपार्टमेंट. हॅव दे टेकन? एवरीवन वॉज इन अ हरी. कालांगूट ओडीपी करपाक जे पयले कांदोळीचे लिडर आहले तेंकां ओडीपी नाका आहली पयलीं. आनी जेन्ना ते सायडीक गेले तेन्ना तांकां ओडीपी जाय जाली. आयज ती सुप्रीम कोर्टान आहा. आय एम ऑल्सो पार्टी फॉर दॅट इन सुप्रीम कोर्ट. कालांगूट पंचायत इज ऑल्सो पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट, कांदोली पंचायत इज ऑल्सो पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट. आतां हेजेर आमी कितें उलोवपाचें? मॅडम आयज स्पेशल ग्रामसभा जाली हाऊस टॅक्साचे खातीर, सो हाजी तुमचे व्ह्यूज कितें आसत? आयज पंचायतीन सरपंचान लोकांचे सजेशन आयकली आणि हेचेर विचार करपाचो पंचायत बॉडी मिटींग घेवपाची अशें ठरयले गेले. आणि सरपंचान सारकें सांगला की लोकल आसात तेंचे टॅक्स वाडचे ना. जे हॉटेल आसा कोण रेंट बॅक करता तेचेच तेंकाच आमी हे टॅक्स इन्क्रीज करतले. पण म्हाका असो हे जाता की जेन्ना पंचायत आमचो MLA बरोबर काम करता, सरपंच बरोबर काम करता, तर आदले दिसा प्रेस घेवन सांगपाची एक्चुअली गरज नासली MLA. आणि तो कितें म्हणटा की एका सरपंचाक कोण तरी फुलयता हे सगळे करपाक, पण सरपंचाक कोण फुलयतलो?
सरपंचाक उलोवंक शकना. सो जेन्ना केन्ना अशे हे येता विशय येता तेन्ना म्हाका दिसता MLAन प्रेसाचेर वचचें न्हू, तेणी येवचें, सरपंचा कडेन डिस्कस करचें आनी मागीर प्रेसाक सांगपाचें. हेच्या भितर कितें जाता की लोकां मदीं डिफरन्सीस वाडटा, हो तेजो हो हेजो, आनी मागीर ते एक वेगळे तरेचें वातावरण निर्माण जाता. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, जेन्ना जेन्ना समज असो विशय कितें जाता तेन्ना तेणी पयलीं सरपंचाक मेळचें, मिटींग घेवची, पंचायतीन येवचें आनी हो विशय जो आसा तो सॉल्व करचो. आयज आमची स्पेशल ग्राम सभा आसलेली चर्चा करपाक की हावस टॅक्सा वयर. म्हजें एक बरें एक्सपेक्टेशन आसलेलें की हे हावस टॅक्स पळय हां, हें सगळें आमच्या कोंगोटकारांक लागता. पूण जितलें एक्सपेक्टेशन लोकांचें आसलेलें थिंगा की लोक हिंगा येतलो, भोंवतलो आनी आपआपलें कितें सजेशन दितलो म्हणून तें हिंगा जाल्लें ना. पूण हांव रियली खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या सरपंचाक, जे एक वारो गेलोलो की पंचायतीन एक हावस टॅक्स वाडयले म्हणून तें ताणें एक क्लॅरिफिकेशन आयज दिलेलें आहा. एन्ड आय एम वेरी मच थँकफूल. जी आमची खरें कोंगोटकारांची जी पोरणी घरां जी आसलेलीं ताणें ते टॅक्स वाडोवंक ना. बाकीचें कितें आसलें तें ताणें जे कमर्शियल आहा तांकां थोडें वाडयलेलें आहा आनी तें जावपाकूच जाय. दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना अशे प्रश्न येयले की आमी टॅक्सां कित्याक वाडयता, तेन्ना थिंगा एक दुखीची खबर दिसता की सरपंचान सांगलें की कालांगूट इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी, कालांगूटचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कालांगूट इज द ओनली कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर दे आर नॉट गेटिंग द ग्रांट्स. आतां जरी तर अशें जाता, म्हाका हांव नको कालांगूट ही गोंया भायर पडटा जाल्यार कालांगूट बीन एक आमचे गोंयांतूच पडटा. सो जोरी तर हो सरकार कांदोलीमचे पंचायतीक, पार्राचे पंचायतीक, नागवाचे पंचायतीक तर ग्रांट्स दिवपाक शकता जाल्यार कालांगुटाचे पंचायतीक कित्याक दिना? कित्याक कालांगुटाचे पळय आमचे एक डेस्टिनेशन जाल्लें आसा, इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन ट्युरिस्टांचें. एन्ड आय थिंक मॅक्झिमम रेवन्यूज गोज टू द गव्हर्मेंट फ्रॉम द कालांगूट. हें ताणें हें करूंक जाय आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान कितें तरी एक तजवीज घेवन एक ग्रांट्स कालांगूट विलेजीक दिवंक जाय. जोशी हांवें आतां निमाणें एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा की सरपंचाक की जशें आमच्या हावस टॅक्साक लागून तेणी आतां एक स्पेशल ग्राम सभा आपयल्या, तशीच तेणीन एक स्पेशल ग्राम सभा एक CRZाक लागून बीन आपोवची, वीच इज व्हेरी प्रेसींग इश्यू नावडेज इन गोवा ऑर इन द कोस्टल बेल्ट. सो सरपंचान सांगलां की आपूण CRZाच्या ऑफिसरांक आपूण एक मिटींग आपयतलो म्हणून उमेद करता सरपंचाची की तेणें बेगीच्या बेगी ही मिटींग घेवची म्हणून. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.